कोयराचो विशय सिनबादच्या काणयेंतल्या म्हाताऱ्यावरी जाला. फाटी वयल्यान देंवपाचें नांव घेना. दोसोन बसला. मुरगांव पालिका दारांत वचून कोयर एकठांय करता. तरीकय ब्लॅक स्पॉट तयार जायत आसात. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सध्या तरी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचो पर्याय सोदला. जाल्यार पालिकेन एका म्हयन्याचो वेळ मागून घेतला. गार्बेज आनी गार्बेजी खातीर अशे डार्क स्पॉट आमकां खूब पळोवपाक मेळटात आनी हे डार्क स्पॉट क्लीन करपा खातीर हांगासून जे डार्क स्पॉट मिटोवपा खातीर वास्को म्युनिसिपालिटी तशेंच जे आमदार आहा दाजी साळकर यांच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी ठरयलें की अशे जे डार्क स्पॉट आहा थिंगा ब्युटिफाय जावपाची गरज आहा. तशेंच थिंगा सीसीटीव्ही कॅमेराय बसोवपाचे आहा आनी तशें वॉचमॅनूय दवरपाचें तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लें आसा. दुसरें म्हणटा ते जे डार्क स्पॉट जावपाचें कारण म्हटल्यार एक तर डोर टू डोर कलेक्शन जायना या लोक डोर टू डोर कलेक्शनाक गार्बेज दिना हो एक कारण जावं शकता. हेचेर खंय तरी चवकशी जावपाची गरज आहा आनी अशा तरेन जे गार्बेज उडयतात जे हांगा डंप करतात तेचेर खंय तरी कारवाय जावपाची गरज आहा आनी ताका फायन दिवपाची. पालिकेन कितें तयारी चलयल्या, कितलो वेळ मागून घेता ते सांगतात नगरसेवक अमय चोपडेकार आनी फेड्रिक हेनरीक. आयकात. 10 दीस पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी मिटींग घेतिल्ली. ते मिटींगेन आमचो वास्को आमदार दाजी साळकर, आमचे चीफ ऑफिसर आनी आमचे सगळे कावन्सिलर आमी बसलेले. तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की आमी इन्स्टंटली जे डार्क स्पॉट आसा ते आमी काम स्टार्ट करतात म्हणून. सो आयज आमचो आमदार आमचे कावन्सिलर ऑफिसर देविता आरोलकर, गिरीश बोरकर आनी हांव आमी सगळे मेळून आज हांगा येयले आनी इन्स्पेक्शन केलें आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका आमी सुद्दां आपयलो आनी मंडेच्यान आमी काम स्टार्ट करता. हो जो मंगूर एरिया BSNL जंक्शन म्हणटा ताका हो एक फर्स्ट स्पॉट आसा आनी नेक्स्ट स्पॉट आसलो वर्णापुरी जंक्शन. सो हे फर्स्ट स्पॉटार आमी आयज काम स्टार्ट चालू केला. मंडेच्यान काम चालू जातलें. हांगा बरें हें जातलें ब्युटिफिकेशन जातलें. सो हांगा जो गार्बेज पॉयंट आसा सो ते आमी ब्युटिफिकेशन करतले, पेवर्स घालतले, टायल्स घालतले, लायट घालतले, कॅमेरा घालतले आनी आमच्या आमदारान सांगलां की हांगा आमी हॉस्पिटल करतले सेक्युरिटी घेवपाक आनी हांगा फर्स्ट काम चालू जातलें आनी तितून नेक्स्ट आमचे वर्णापुरी जंक्शन आहा तो बी आमचो मेन स्पॉट आसा. सो हांगासून उपरांत आमी ते वर्णापुरी येतले आनी तो वर्णापुरी जंक्शन तो म्हाज्या वॉर्डान पडटा. सो हांव सगळ्या सांगून फाटल्यान पडोन तो जंक्शन सुद्दां तो एक कित्याक सगळे एअरपोर्ट लँड जाता आनी सगळे लोक थंय पास जाता. सो ते सुद्दां बरें ब्युटिफाय जावपाक जाय म्हणून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला. मागरान एक दिस इज द मेन डार्क स्पॉट आनी एक फुडें वर्णापुरी आहा बट वील टेक इट स्टेप बाय स्टेप. सो हो जो हिंगा आहलो एफर्ट्स आहाय एवरी नाव एंड देन एफर्ट्स आहा बट वी नीड द कॉपरेशन ऑफ द पीपल. लोक जरी तो सपोर्ट करना आमी कांय करपाक शकना. बट देन पीपल ब्लेम द काउन्सिलर, they blame the MLA, but ultimately people's cooperation is important. It is our request from everyone over here, please, we are requesting the people support us in this initiative. From our side, what is to be done, give us 1 month. Give us 1 month. In 1 month, from our side, you will see changes over here. This is an assurance. मुरगांव नगरपालिका घराघरां भोंवून कोयर एकठांय करपाचो यत्न करता. तेका जाय तसो प्रतिसाद लोक दिनात. रस्त्या देगेर कोयर उडोवपाक तांकां बरें दिसता. कागाळी आयल्या उपरांत आमदार कृष्णादाजी साळकारान वाठारांची पळोवणी केली आनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयात अशें पालिकेक सांगलें. निदान कोण कोयर उडयता तें तरी कळटलें. कांय वाठार नितळय करपाचे आसात खंय. सेंटर आसता ते गार्बेज कलेक्टराक आसा ते लोकांक थंय उडोवपाक न्ही. लोकांक आमचे डोर टू डोर घरा कडेन वता आनी कलेक्ट करता. सो ते लोकांक न्ही. सपोज तुमचे कडेन येना आतां आमी थोडे सोमारासून काम स्टार्ट करतले. कोणाचे घरान येना तुमी आमकां कळोवचें. आमी हांगाच आसतले. आमी तुमचो घरा कडेन उबारपाचो आमी हें करता. ज्या जाग्याचेर गार्बेज कलेक्टर पावना जी कंप्लेन येता तर मेळटा ताजे कितें स्टेप त्या खातीरूच हो एक ड्रायव्ह घेतले न्ही आमी. घराघरांनी आमी वतले आनी तांकां एक्सप्लेन करतले कोणा कडेन पावना तांचो आमी कचरो घेतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार.